आमचे हू आर ड्यू फॉर प्रमोशन ते लिस्ट जर काढले आणि ST SC OBC सगळे कॅटेगरी जर डिटेल काढली जाल्यार म्हाका दिसता तो रुस्टर सारको फॉलोअप करूना तेजेर मिनिस्टरान चौकशी करची. हांव तेजेर वयर आनी कांय विचारूंक सोदना. स्पीकर सर. Because sir, there are some allegations. Definitely we will go through it, and if any injustice is done to anybody, we will see that we will correct it. But in a time frame manner, Speaker sir, that is my only, because it is a as you, Minister rightly pointed out that it is a question of rooster आणि बाकीचे जे प्रमोशन आशिल्ले जे 5 जाणांक प्रमोशन दिल्ले आसा तितूय कॅटेगरी एडॉप्ट केल्ली आशिल्ली पण ती कॅटेगरी सारकी एडॉप्ट करूंक नाशिल्ली ताका लागून हो क्वेश्चन मांडलेलो आसा आणि मिनिस्टरान उत्तर दिलां की आपण ते पळयतलो. आनीक मातशें तुमी जे एनेक्चर दिल्लो आसा त्या एनेक्चरान वर्क एक्सपिरियन्स at least 1 year in a reputed automobile workshop which undertakes repairs of light motor vehicle, heavy goods vehicle and heavy passenger motor vehicle fitted with petrol and diesel engines. Speaker sir, म्हाका आनीक लास्ट उत्तर दिवचे मिनिस्टरान की ही जी त्रुटी आसा फाटल्या RTO जेन्ना इन्स्पेक्टर घेतलेले एकूच गॅरेजींतले म्हाका दिसता 15 एक सर्टिफिकेट हाडलेले पण ह्यो जे त्रुटी आसा ह्यो वर्क एक्सपिरियन्स एट रेप्युटेड ऑटोमोबाईल वर्कशॉप म्हणजे कितें म्हणजे रेप्युटेशन म्हटल्यार कितें डिस्टर्ब केल्लें आसा वेदर इट शूड बी रजिस्टर्ड इन सम वेदर दीस वर्कशॉप हॅज टू बी ऑथरायज्ड वर्कशॉप ऑफ सम कंपनी और वेदर दीस रेप्युटेड वर्कशॉप वॉट इज द मिनींग ऑफ रेप्युटेड. Speaker sir, what he says is absolutely correct. ह्याचेर जेन्ना गोंया पुरते मर्यादीत ना हे मोटर व्हेकल ॲक्ट प्रमाणे आमी वागता आणि मोटर व्हेकल ॲक्ट प्रमाणे सबंद स्टेटींत हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. प्रत्येक जाण कोर्टांत गेल्या आणि हे रेप्युटेशन कितें आणि हे खंय रजिस्टर जावपाक जाय हें कोणाकूच खबर ना. सो सगळ्या मंत्र्यांनी एक त्या कॉन्फरन्सा विशय मांडलो की हे खंय तरी ॲक्टांतल्यान सिद्ध जावपाक जाय आणि ॲक्ट त्या प्रमाणे आमी मिनिस्ट्रीक बरयलां युनियन मिनिस्ट्रीक कारण हे जे RR आसा सर्वीस RR हे सगळे युनियन मिनिस्ट्रींतल्यान आयिल्ले आसा आणि त्या खातीर तो प्रयत्न आमचो आसा आणि येता ते वर्सांत आमी ते करून घेतले अशें हांगा नमूद करता. फुडलो प्रश्न श्री नरेश सावळ. कृषी खात्याक समजा जर प्राधान्य दितले जाल्यार गोंयान आतां पर्यंत कल्टिवेटेड लँड कितली आसा. प्रश्न कितें आहा whether the government has sufficient agriculture officers, if so the details zone wise and constituency wise. जाग्याचो प्रश्न ना हो. ह्या मुद्द्याचेर वेगळो प्रश्न आसाय स्पीकर सर कल्टिवेटेड लँड हे रिलेटेड तेका आसा. स्पीकर सर कृषी खात्यालो प्रश्न म्हणजे सगळे कृषी खाते हातून प्रश्नाच्या हातून उबे रावना त्या प्रश्नाच्या संदर्भात माहिती हांव दिता विचारली जाल्यार. स्पीकर सर इट इज रिगार्डिंग जर मुख्यमंत्र्यांक आतां जर खबर नासत जाल्यार हांव सांगता 1,45,000 हेक्टर जागा कल्टिवेटेड आसा आणि ही इतली कल्टिवेटेड आसतना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर म्हणून जर पळयत जाल्यार सँक्शन स्ट्रेंथ 47 आसा आणि ताज्या बरोबर नंबर ऑफ वॅकंट पोस्ट इज 21 म्हणजे 1,40,000 हेक्टर जागा कल्टिवेट करपाक आणि ती सांबाळपाक लोक कितले फक्त 26 म्हणजे कंपेर टू PWD म्हणा हेल्थ म्हणा इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन किंवा बाकीची इतर डिपार्टमेंटां आसा तांच्या भितर हे खंयच्या हेजेर खंयच्या लेवलाचेर हे उरता तुम्ही तेका खंयचो दर्जो दिता खंयच्या समान समजता तेच्या सकयल समजता कितें समजता. स्पीकर सर तो जे कितें प्रश्न विचारता आनी ताजे एनालिसीस करता हें ताकाच खबर आहा कितें तें. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान फक्त 47 किंवा 26 लोक ना. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्वता शेत लायना ते फक्त शेतकऱ्यांक शेत लायता थंय मदत करतात त्यामुळे तांचो शेतान काम करपाचो किंवा असलो संबंध ना डायरेक्टली. स्पीकर सर संबंध आसा समजा टॅक्निकल जो स्टाफ आसा बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी तो टॅक्निकली सावंड आसा अशें शेत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान टॅक्निकली सावंड आसलेले लोक तुमचे कडेन कितले आसा फक्त 26.
स्पीकर सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान टॅक्निकली सावंड अधिकाऱ्याची व्हडलीशी गरज ना, एग्रीकल्चरली सावंड अधिकारी आसूंक जाय. म्हणजे शैक्षणीक कॅपॅसिटी ताजी एग्रीकल्चराची आसूंक जाय आनी ताका अनेक आनीक सबऑर्डिनेट स्टाफ आसा. ताका टोटली खबर ना की जो स्टाफ पळय आसा आनी आतां वेकन्सी आहा कित्याक ती खबर ना. एक म्हणजे आमकां एडॉक प्रमोशन दिवचें पडलां. दुसरें OBC ST कॅटेगरीचे त्या क्वॉलिफिकेशनचे लोक मेळना आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान बाकीचे जे स्टाफ आहा तातूंत भितर एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा, एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर आसा, एसिस्टंट डायरेक्टर आहा, डेप्युटी डायरेक्टर आसा. ते सगळे घेतले जाल्यार संख्या बरीच व्हडली आहा. 20 पोस्ट फक्त खाली आहा. ताका सुद्दां हांवें तांकां ऑलरेडी गेल्या म्हयन्यान क्लियरन्स दिला. 9 आनी 13 4 आनी 9 13 आनी 7 जाणांचे म्हाका दिसता फाल्यां परवा वतले हांकां. दे वील एडवर्टायज एंड टेक दोज ऑफिसर्स ऑल्सो ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस बिकॉज दे कॅनॉट बी फुलफील्ड बिकॉज दे आर रिजर्वड कॅटेगरी एंड रिजर्वड कॅटेगरी पोस्ट आमकां मेळनात त्या क्वॉलिफिकेशनचे बरें. वॉट एवर इट मे बी. पूण जर समजा जर आमी शेतीक जर प्राधान्य अशें दितले अशें जर म्हणटा जाल्यार सफिशियंट मॅन पॉवर आसपाक जाय, सफिशियंट इक्विपमेंट्स आसपाक जाय, मशिनरीज आसपाक जाय, म्हणजे बरोबर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय. जर हें सगळें जर ना जाल्यार आमी शेतीक प्राधान्य दिता अशें कशें म्हणटा? तें तुजें मत. म्हजो अनुभव उलटो आहा. प्रोडक्शनूय वाडला, एरियाय वाडूंक लागल्या आनी शेतकऱ्या भितर उत्सव आयला. सगळ्यो गजाली एका धपक्या भितर हांव सगळें सारकें सिस्टमॅटीक करतलो आनी मागीरूच शेतकऱ्यांक करतलो अशें न्हय. वी हॅव इंट्रोड्यूस मेनी स्किम्स वीच आर ऑलरेडी सपोर्टींग फार्मर्स. Farmers need basically first financial assistance because farming by itself is a loss-making entrepreneur. So we are giving enough supportive mechanism. 58 कोटी पोरूच्या वर्सा सबसिडी आमी फार्मर्सांक पावयली. एक. सेकंडली आमी नवीन नवीन प्रयोग करपाक सुरवात केल्ली आसा. होय विशय तो 21 आतां किसान मित्र केले जे फॉर एग्जाम्पल फार्मरांक हेल्प करता फॉर्म भरपाक बी. सो वी आर ट्रायंग टू रेड्यूस द गॅप बिटवीन हिज एप्लिकेशन एंड सँक्शन. आमी ऑलरेडी 10,000 पेक्षा चड किसान कार्डां डिस्ट्रिब्यूट केल्या. 1 जानेवारी किंवा खंयच्या तरी गिवन डेटी पासून इंट्रस्ट फ्री लोनाची स्कीम उपलब्ध जातली. शेतकऱ्यांक थंय मशिनरी उपलब्ध जितली गोंयकारान केल्या म्हाका दिसता वी नीड टू इन्वेस्टिगेट इट. इन सम एरियाज लायक सालसेत आय हॅव फावंड दॅट हार्वेस्टर इज बींग मिसयूज, बोगस अवर्स आर बींग रेकॉर्डेड. सो इतले आमी सगळी फॅसिलिटी दिल्ली आहा. खंय तरी एक 20 अधिकारी कमी आहा म्हणजे आमी शेताक म्हत्व दिना. हें म्हाका दिसता आमकांय काही रूल्स रेगुलेशन लागता. ST OBC SC रिजर्वेशन्स जर कॅन्डिडेट मेळना ताका जनरल भरपाक येना तरी सुद्दां हांवें कॉन्ट्रॅक्ट अपॉयंटमेंट घेवपाक लायल्या. श्री निलेश काब्राल. स्पीकर सर, एक लास्ट प्रश्न की फाटले फावटी हांवें जेन्ना विचारिल्लें ते फिल्ड वर्कर्स, एग्रीकल्चर हेल्पर्स किंवा वर्कर्स जे आसा कोण तांकां पेपर वर्क करपाक बसयला आनी प्रत्यक्षान शेतान समजा जर तांकां मदत करपाक किंवा हेल्प करपाक गायड करपाक थंय कोण ना आनी सगळे सकयल्यान वयल्या पर्यंत ऑफिसर जे आसा ते सगळे ऑफिसर्स ते पेपर वर्क स्किमीचे म्हणा बाकी इतर म्हणा हेच करपाक आसा. प्रत्यक्षान शेतकऱ्याक जर तुम्ही फिल्डाचेर मदत करतले कोण विथ हिज व्यू पॉयंट टोटली. देर आर सम ब्लॅक स्पॉट्स वेर द एग्रीकल्चर झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर हो पेपर म्हणजे ऑफिस बॉय जाता. बट देर आर एरियाज एंड देर आर ऑफिसर्स हू आर गोईंग इन द फील्ड. दे आर हेल्पींग. दॅट इज वाय पोरूच्या वर्सान जवळ 4-4.5% देर इज अ ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड फर्स्ट टायम फार्मर्स आर गेटींग करेक्ट रेम्युनरेटीव प्रायस. आतां ज्या जाग्यार ब्लॅक स्पॉट्स आहा पळय ते हळूहळू करून आमी काडटा. ताच्या खातीर चॅकींग सुरू जाल्लें आसा. हांवें डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की ताणें वचून सगळें फील्ड चॅकींग करूंक जाय. ही हॅज स्टार्टेड ऑलरेडी. हांव स्वता वतलो फील्ड चॅकींग करपाक. जो कोण ऑफिसर असो ब्लॅक स्पॉटवालो आसा स्पेसिफीक आसत जाल्यार ताणें म्हाका नांव दिवचें. आय वील सी दॅट ही इज रिप्लेस फ्रॉम द फील्ड ड्युटी. पण बरेच शेतकऱ्या कडेन वचूंक लागले. हांव परफेक्ट जाला म्हणना स्पीकर सर, बट देर इज एन बेटर ऑर इम्प्रुवमेंट इन द एटिट्यूड ओवर लास्ट 2 years. निलेश काब्राल. स्पीकर सर, ऑनरेबल CMन ऑलरेडी पॉइंट आउट केला की ड्यू टू ST SC OBC रिजर्वेशनाक की पोस्ट हे फिलअप जावना. म्हाका ऑनरेबल CMन विचारपाक जाय
ते आता ऑनरेबल सीएमान सांगला की पोस्ट जे येतले कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस येतले आणि जे पर्यंत हे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस हे जे पर्यंत ST OBC SC भुरगे एग्रीकल्चर इंटू स्ट्रिमान पास जायना ते पर्यंत हे पोस्ट भरचे ना. आता गोंयान एग्रीकल्चर कॉलेज ना आणि खंय तरी भुरगे शिकपाक गोंयान ते जावचे ना. I only want to ask Honorable CM, till such time these OBC, STs, SC students don't get educated and come to Goa from different colleges, till such time this post will remain vacant? Rules provide for it. आमचो प्रयत्न हा की ST भुरगे तापोडी जे पळय आमचे हें आसा अंडरस्टँडींग थंय वचचे थोडे तांकां 2-3 थोडे सीट रिजर्वड आसता गोंया खातीर. आतां गोंयानूय भितर एग्रीकल्चरल हें आयलां स्कूल आयलां सावय वेऱ्या एक जाला मागीर इश्पय रायकरान चालू केला ताकाय सपोर्ट दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा. ग्रॅज्युएशन जावन नाही सांगता इट इज एग्रीकल्चर स्कूल. But graduate, you are RR states. बरा म्हाका there is a proposal by another institution to start a college also. So कितें करपाचें ह्या संदर्भात शिक्षणाच्या संदर्भात एग्रीकल्चरच्या हाजो आमकां एक पॉलिसी डिसिजन घेवचो पडटलो. सादारण म्हाका दिसता ह्या ऑक्टोबरा भितर तो पॉलिसी डिसिजन घेवन वी वील प्रमोट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दॅट. आय वील ऑल्सो सी इफ वी कॅन गेट मोर सीट रिजर्वड एंड सेंड ST कॅन्डिडेट OBC म्हणटा तो व्हडलो प्रॉब्लेम जावचो ना तो भरतलो ऑटोमॅटीक. OBCक व्हडलेशे गोंयांत तितले प्रॉब्लेम ना. OBC इन गोवा आर ऑलमोस्ट इन पार वीथ जनरल कॅटेगरी सगळे मार्क पळयशेत जाल्यार तुमकांय लक्षांत येतलें मेडिकल सिटाक सुद्दां. इनफॅक्ट जनरल कॅटेगरीन OBC खूब जाण चूज जातात एज अ जनरल. सो SC STक मातसो प्रॉब्लेम आहा थंय आमी बॅकअप करून तांचे शिक्षणाक धाडचें पडटलें. तो पर्यंत म्हाका त्यो सीट भरपाक येना. तो पर्यंत थोडे सीट देर इज ओन्ली 2 सोल्युशन्स. तातलें एक सोल्युशन हांव एक्सरसायज करता इमिजिएटली तें म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवप. दुसरें सोल्युशन आहा तें म्हणजे थोड्योश्यो सीट वाडोवप आनी जनरल काही घेवप. जर इमिजिएट पॉसिबिलिटी दिसना जाल्यार डिपार्टमेंटाक थोडे एडिशनल पोस्ट तयार करून दिवप जातूंतल्यान आमी एनिमल हजबँड्रीक ते केला हांवें एक्सरसायज. तो एग्रीकल्चराकूय जाय जाल्यार करता. थोडेशे एक 5-6 वाडयले की मागीर 3 परते जनरल येता जे एवेलेबल आहा ते भरले वता म्हणजे ओवरऑल नंबर रिमेन्स एज रिक्वायर्ड. रोल ओवर करची पडटली. स्पीकर सर इट इज करेक्ट. ऑनरेबल CM कितें सांगता तें सारकें. पूण म्हजो फक्त एक रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल CMाक की जशे ST पोस्ट तांकां जे कॉलेजीस जशे केपें कॉलेज आमचे ST खुबशे भुरगे केपें कॉलेजीन वयता तेन्ना स्पेशल तांकां गायडन्स करून आनी बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली पॉसिबल टू बेर दॅट एक्स्ट्रा कॉस्ट टू गो टू दाबोली हॉस्टेल फीज हे ते सगळे लागता सर. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम. ST जर तूं पॉप्युलेशन पैकी कोणूय जर तूं पयशा खातीर ताजे अट्टा आसत ऑनरेबल मेंबरान म्हजे कडेन घेवन येवचें. देर आर सो मेनी स्किम्स वेर वी आर गिवींग मनी टू देम. आय वील सी दॅट गगन भरारी आसा आनीक तरेतरेच्यो स्किमा. आय वील सी दॅट ही गेट सम सपोर्ट फ्रॉम समवेर. हीज एज्युकेशन वील नॉट बी स्टॉप बिकॉज ऑफ मनी. नाच जाल्यार चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडाचें नांव दिता सापूच अडचण आसत जाल्यार. दुसरें एक सांगूंक सोदता की रोखडेच ह्या दिसांनी सॉफ्टवेअर आमी केलां जातूंतल्यान सगळ्यो स्किमी एग्रीकल्चरच्यो ह्यो ऑनलायन जातल्यो. त्यामुळे कोणाक डिपार्टमेंटान येवन डॉक्युमेंट फायल करपाची गरज ना. कृषी कार्ड आसल्यामुळे डॉक्युमेंटेशन एकदां रजिस्टर जालें की परते परते मागपाची गरज ना. आनी हांव सगळ्यांक म्हत्वाचें सांगता की एकदां ती हाजी इंट्रस्ट फ्री लोन 1% इंट्रस्टाची स्कीम आयली की ताका डिपेंडींग अपॉन हीज कॅपॅसिटी अप टू 50,000 रुपीज ही वील बी एबल टू ड्रॉ विथ 1% इंट्रस्ट फ्रॉम अ nominated bank or the financial institute without any guarantee against that card. स्पीकर सर म्हाका दिसता एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसराक डिग्री कोर्स लागता आनी ते अवेलेबल ना. माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन एकच मागता की सांगे भागा भितर एक जे हायर सेकंडरी आसा तातूंत भितर हॉर्टिकल्चर म्हणून एक सब्जेक्ट आसा. खुबशे भुरगे हॉर्टिकल्चराक जाले तांकां एकोमोडेशन हांगा एम्प्लॉयमेंट फॅसिलिटीज मेळना. कितें तरी करून ह्या जाग्यार टेम्पररी ते खंय जर जायत पोस्ट क्रिएशन करचें. प्रश्न हो ऑफिसरांचेर आसा. नाही स्पीकर सर हांव ताका फक्त इतलेंच सांगता की जो कोण ऑफ एम्प्लॉयमेंट नाही ते एव्हेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्रीकल्चर ट्रेनी इज फील्ड एंड नॉट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आमकां एक लक्षात येवंक जाय आमी प्रत्येक जाग्यार एम्प्लॉयमेंट हो विशय करता.